समोर तुझ्या गाता स्तुती गोडा उल्हासा जेवणा तुझ्या सगीच्या जेवणा तुझ्या सुमिया पूर्वे आम्ही आया भक्ती मोगा तुका आम्ही हसिता अर्जा मौनान येजा तुझे स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही हसिता. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक मोगाच्या भावांनो भयणींनो भुरग्यांनो. अद्वेंत काळ असो तिसरो आयतार संभ्रमच्या ह्या वक्ता ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. हे मिसाचें बलिदान तुमचे खातीर प्रते रितीन कोरोना पिडे वरवीं इगर्जेक वचूंक साथ दिना. तसले सर्व भावार्थी भाव भयणी खातीर तुमचे खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. भुरग्यां खातीर उतरप्रायाच्या पिडेस्त तशेंच उतरप्रायाच्या भाव भयणी खातीर प्रते रितीन परगांवांत आसात ते आमच्या भाव भयणी खातीर कोरोना पिडेक वळखून क्वॉरंटायनांत आसात ते आमच्या भाव भयणी खातीर विशेष करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. हे मिसाच्या बलिदान वेळार तुमचे खातीर प्रते रितीन आमी मागता आनी ह्या संदर्भांत तसो स्वामी जेजू क्रिस्त बाळक जेजू तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरून दी म्हण आमचें मागणें जावन आसा. हे मिसाचें बलिदान देवादीन वलेरियन डिसोजा हाच्या मरणाचो तिसऱ्या वर्साचो उडास कडून मीस दिता. जेसिंता डिसोजा कांजीर मार्ग मुंबई. वलेरियन डिसोजा हाच्या मरणाचो तिसऱ्या वर्साचो उडास कडून मीस पेटयता. रोहन आनी चार्लेट डिसोजा दोहा कतार. अर्गासन पेटयता रोहन आनी शार्लेट डिसोजा दोहा कतार. अर्गासन पेटयता रॉबर्ट आनी मेबल वेगस विक्रोली मुंबई. अर्गासन पेटयता हिल्डा डिसोजा आनी कुटाम. केल्विन आनी कॅथलीन ह्या भुरग्यांचो पयलो कुमगार बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गा मीस दिता. किशोर आनी विडा मिनेजेस कुवेट सुरतकल. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सन्याच्या आत्म्या मीस दिता. विडा आनी किशोर मिनेजेस कुवेट सुरतकल. अर्गा मीस पेटयता जुलियन आनी फिलोमेना कॅस्टेलिनो आनी कुटाम कुलशेकर. देवादीन कॅस्टेलिनो आनी पिरेरा कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सन्याच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. जुलियन आनी फिलोमेना कॅस्टेलिनो आनी कुटाम कुलशेकर हे सर्व ते बसोत मागे आम्हा समेस्तां बसोत मागे जे कोणा मागतान बसिलांचो उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो अद्वेंत काळार आमी आसा. अरण्यांत बोब मारतलो ताळो स्नानीक सुवांव जेजूची वाट तयार करूंक उलो दिवच्या हे वखदा आमी क्रिस्ताचे फाटला उदार जाल्ले आमी वायट सांडून बरेपण आदारूंक आनी ह्या मुखांतर पवित्रपण जोडूंक सांत पावलो आमकां आपोवणें दिता. हेचे दुसऱ्या वाचपान तो म्हणटा जें कितें बरें आसा तें सांबाळून धरा आनी बरी मनशां तुमी जाया. ह्या मुखांतर क्रिस्ताचें नांव महिमे बरीत करूंक आमकां साध्य जाता म्हणलें सती तो आमकां दाखोवन दिता. असलें बरेपण आदारूंक बरेपण सांबाळून दवरूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव ते परिवांट घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी तळकाळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां आमी तयार करया. एक डिबोर दोळे दांपया. काळजांत हांव दुखदान बोगसाणें मागतल्या बोगसाणें दिवच्या
तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर तूं पातक्या कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवपाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा देव आमची काकुळकर आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक आमेन प्रार्थुया एकडी बरदोळे दांपी आमच्या सर गरजां खातीर ते खातीर खातीर विशेष करून मागया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुजे भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रेगून रावता येदो वर्तो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमोंक आमकां फावो कर म्हण आमी विस्वासान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना आमेन इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या वाचप सोरेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक पापसल्ल्या काळजांच्यांक बरी करूंक कैद्यांक सुटका आनी बंदेत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस परगट करूंक हांव सर्वेस्पराती संतोसतलो म्हजो आत्मो म्हज्या देवाते उल्हासतलो कित्याक मुकुटान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या बरी आनी भांगरान श्रृंगयलेल्या एका व्हंकले बरी ताणें म्हाका ताराणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली आनी प्रामाणीकपणाच्या शाल्यान म्हाका गुटलयली जशें भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किर्लोवन वयर सरतात तशें सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी वयर सर अशें करतलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुझो आत्मो म्हज्या देवात संतोष म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोष म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोशान उरता कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली देखून या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतेल्या म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोष सत्यवंतान म्हजे पासत विचित कामां केल्या भाग्यवन जावं ताचें नांव दाखयता तो काकूळ आपणा बियेतेल्यांचे संतता संतते पर्या म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोष भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्या आनी ग्रेस्तां रित्या हातांनी पाटी धाडल्या इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो बिरमोतीसो काकुळतीसो
उगडास करून आयलो तुझो आत्मो म्हज्या देवात संतोष म्हजो आत्मो म्हज्या देवात संतोषता. सांत पावलून तेसलोनिका घरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो, सदांच कुशाली जाया, कलनासतना मागा, सर्व गडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावनू देवाक इतलेच जाय. पवित्रात्म्याच्या वाटेर अडकल घाली नाकात, प्रवादींक उतराची बेपरवा करिनाकात. त्या सगटांची परीक्षा करून जातास कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा. खंयच्याय तराची वायट जावं ते पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसूं. जाणें तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विस्वासी, तशें आसतना हे तो करतालोच. देवाचे उतार हे. देवाचे ओळखकार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस परसून प्रेरकत्म मुजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करून ताणें म्हाका धाडला. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवो जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. देवान धाडिल्लो एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मारिफा समेस्त आनी सतमांच्याक उजवाडा विशान साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक मात्र तो आयलो. कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवानी जेरुजलेमांत याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवांवन दिल्ली साक्षी, हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणलो तो. परत्यान तांणी विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप बरोवंक आसा. तुजे विशान तूं कितें म्हणटाय? जुवांवन तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण आरडण्यां बोब मारतलें सो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फरीजेव पंगडान ते आसले. तांणी जुवांव कशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुवांवन तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात तो म्हजे उपरांत येता. तरी पूण ताच्या वणाचे कट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेतानियंत योर्दन पेले तडीर जुवांव स्नान दिवन आसले कडेन घडलें. देवाचें उतर हे. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हणजे मोगाच्या भावानो, भयणीनो, भुरग्यानो, अद्विंत काळार आमी आसां. क्रिस्ती येणाचो काळ हो
क्रिस्ताच्या जल्माच्या परबेक लागशिल्ल्यान आमी तयार करून आसा. आदल्या इतर आमी स्नानीक सुवां विशांत आयकलें आनी हेचे सुवातेन ती स्नानीक सुवां विशांत सुवार्थेगार जुवांव आमकां थोड्यो संगती कळीत करता. स्नानीक जुवांव तो देव न्ही, बघा देवान धाडलेलो मनीस. तो देवाचो पूत न्ही, बघा देवाचो पुताचो दूत, वाट तयार करचो एक धांवपी. तो उजवाड न्ही, उजवाड क्रिस्त, पूण ह्या उजवाडाक साक्ष दिवंक मात्र तो आयिल्लो. तो उजवाड न्ही, उजवाड तो न्ही आसलो, फकत त्या उजवाडाची साक्ष मात्र. तो एलिया न्ही, तो प्रवादी न्ही, तो क्रिस्ती न्ही. बघा अरण्यात बोब मारतलो एक ताळो, सोम्याची वाट तयार करा म्हणलो एक ताळो मात्र. जोर्दानींत स्नानीक जुवांव उदकान स्नान दितालो, पूण ताच्या उपरांत एकलो येवचो आसा तो बलिश्ट, ताका तुमी वळखनात, तो जेजू क्रिस्त, तो पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. तो आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. बागून ताच्या पांयाच्या वणाचे कट सोडूंक सयत योग्य न्ही. तसलो व्यक्ती स्नानीक जुवांव म्हणलें सत जुवांव उगडापें करता. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जाणाव स्नानीक जुवांव कोण, आमी जाणाव क्रिस्त कोण, आनी आमी जाणाव आमी कोण. स्नानीक जुवांव जेजूची वाट तयार करतलो एक तसो फुडलो धांवपी, फोररनर ऑफ क्रायस्ट. आनी आमी क्रिस्ताचे पटलावदारी आनी क्रिस्त जावन आसा सर्वेस्पर देवाचो एक मात्र पूत. ताका आमी आमचो देव म्हूण म्हणटा. तर आमी ह्या देवाची भुरगीं जावन आसले, ह्या जेजू क्रिस्ताचे भाव भयणी जावन आसले आमी कशें आसूंक जाय. जेजू क्रिस्त आमचो देव, जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, जेजू क्रिस्त आमचो रचणार आनी पोसणार, जेजू क्रिस्त आमचो रचणार आनी सांबाळणार. तर आमी कशें आसूंक जाय. जेजू म्हणटा, हांव तुमचो रचणार वय, हांव तुमचो पोसणार वय, आमचो देव वय, सगळें वय, पूण तुमी म्हजे गुलाम न्ही, हांव तुमचो धनी न्ही. हांव तुमकां गुलाम म्हणना, साकोर म्हणना, बगर हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आनी इश्टाक कितें सांगूंक आसा तें लिपय नासतना सांगता. तसलो मनीस हांव तुमचो इश्ट. तुमी म्हजे इश्ट इश्टिणी, तुमी म्हजे भाव भयणी. देखून जें कितें हांव तुमकां सांगता तें तुमी करा, तुमी करा. जेजू सांगता इतलेंच, हांव बापा थंय एकवटान आसा, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा. पयलें जेजून सांगलें, हांव बापा थंय एकवटान आसा, तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा. हाका दाखलो ताणें दिलो आनी म्हळें कशें एक दाखवाल आनी तिचे फांटे दाखवाली थंय एकवटान आसात आनी ते फांटे यथेश्ट फळ दिवंक शकतात. तशें तुमी फांटे, हांव दाखवाल, तुमी म्हजे थंय एकवटान आसले करीत फळ दिवंक शकचे नात. देखून तुमी म्हजे एकवटान रावा. तो कसो दाखवालीचो फांटो दाखवाली थंय एकवटान रावता आनी यथेश्ट फळ दिता, तशें तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात. दुसऱ्यान तो म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावच आनी हांवें तुमकां दिवचो उपादेश वो, तुमी एकामेकाचो मोग करचो. तिसऱ्यान तो म्हणटा, तुमी सगळ्यांनी म्हजी सेवा साकरी करी जाय म्हूण हांव आयिल्लो न्ही, बगर हांवें तुमची सेवा साकरी करी जाय म्हूण आयिल्लो. देखून जो कोण पळय म्हाका हेरांनी करी जाय म्हूण आशेता तें तुवें हेरांक करचें बरें. जें कितें हेरांनी म्हाका करी जाय म्हूण तूं आशयता जाल्यार तें तूं हेरांक कर. कलतो जा, सादो जा, बळो जा आनी तूं तुका उंच उबारतलें. जो कोण पयलो आसा तो निमाणो जातलो, निमाणो आसलेलो पयलो जातलो. देखून कलतेपण तुवें रुता करी जाय. ह्यो तीन संगती जेजू तवळ तवळ आमकां कळीत करता. आनी ह्या मुखांत्र तो म्हणटा, हांव तुमकां ह्या मुखांत्र तुमकां हांव समाधान दितलो, ह्या मुखांत तुमकां हांव दोदोसकाय दितलो. देखून हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. आनी हें समाधान म्हज्या उतरांत हांव आयिल्लें, तुमी पाळशात जाल्यार खंडीत तुमकां मेळटलें. हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना. तुजे कडेन कितलेय पयशे आसतीत, कितलेय दुडो आसत, कितलीय आस्त बदीक आसत, कितलेय रुपये भांगार तुज्या लोकारांत आसत,
वा कितलोय दुडू तुजो बँकांत डिपॉझिट आसत वा कितलेय नांव अधिकार महिमा तुजी आसत पण जर तर समाधान ना जाल्यार कांयच फायदो ना जर तर समाधानाची नीत पडना जाल्यार कांयच फायदो ना देखून हें समाधान तुजें कित्याय पयशांनी मोलाक घेवंक जायना खंयच्याय आस्पत्रेंत तावन खंयच्याय मेडिकलांत तावन खंयच्याय सुपर बाजारांत तावन वा खंयच्याय शॉपांत तावन वा खंयच्याय कंपनींत तावन मोलाक घेवंक जायना तें समाधान देवाच्या तोंडान तावन भायर सरता त्या उतरां मारी मात्र फावो जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता देखून आमी सुम्यान दिवचें समाधान घेवन आमी खुशाली जावंक जाय देखून सांपावलो बोवा प्रभान ते सोलोनिकारांक बरोवन आयच्या पयल्या पत्रांत आयकल्लें दुसरें वाचप आमी पळयता तो म्हणटा भावा भयणीनो सदांच तुमी खुशाली जाय आमी रागिश्ट जावंक नजो आमी हंकारी जावंक नजो आमी गर्वी जावंक नजो आमी मोडी जावंक नजो आमी डल्ल जावंक नजो आमी खुशाली जाय खुशाल बरीत थोड्यांक खुशाल करचें म्हळ्यार भारी थोड्यांक खुशाल जायना हांवें एक उतरप्रायाच्या एका आबाक एक खुशालाय केल्ली आनी तो व्हडलो ताका तें जावंक ना त्या दिसता न्हू 2 वर्सां म्हजे कडेन उलोवंकूच ना तो आब उलोवंकूच ना ताका बेजार हांवें तशें म्हज्या काळजांत म्हज्या मतींत हांवें चिंतून तशें म्हणलेंच न्ही हांवें कुशलायक म्हणलें पूण ताका कुशलाय जावंक ना ताज्या पुतान मागीर परगांवांत फोन करून सांगलें फादर तुमी अशें म्हणलें की म्हजे बाबा बारी बेजार जाला म्हूण ताका हांवें सांगलें ताका आळे बाबा हांवें कुशलायक म्हणलें तुज्या बाबा कुशलाय ना जाल्यार हांवें कितें करूं वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो थोडे फावटी आमी मागणें करता देवाचें उतर वाचता मिसाक वयता रितेरेक वयता नोवेनां करता आराधना करता सगळें करता पूण आमी खुशाली न्ही खुशाल आमकां जायना देखून देवाचें उतर म्हणटा जर तर तें समाधान तुजें थंय आसा जाल्यार तूं निरंतर खुशाली आसताय खुशाली मनोभाव तुजो संतोश बरी तूं आसताय दुसरें तूं कळनासतना माग ही खुशालकाय हें समाधान तुजें थंय निरंतर उरोजें जाल्यार बेश्टेंच येना तुवें कळनासतना माग जाय कशें एका वाहनाक पेट्रोल वा डिझेल गरजेचो पेट्रोल मुक्त जाल्ले कुडले त्या वाहनाक आमी पेट्रोल पंपाक व्हरता आनी पेट्रोल भरता आनी भरलेले उपरांत तें आमी रोडार चलयता तशेंच मागणें भोव गरजेचें मागण्या मुखांतर देवाची कृपा आमी जोडिना जाल्यार आमी खुशाल बरी जायना आमी संतुश्ट जायना आमी समाधानी जायना संतोश बरीत आमी जायना देखून मागण्यांत ही कृपा आमी जोडून घेता पळया जेजूच्या जिवितांत 3 वर्सां ताणें तो खुशाल बरी जालो ताणें अजापां केलीं असर्यां केलीं ताणें शिकोवण दिली देवाचें उतर परगट केलें मेल्ल्यांक जिवंत केलें कुर्ड्यांक दिश्ट दिली तोंट्यांक पांय दिले आंधळ्या पांदळ्यांक ताणें सगळें बरें केलीं खोडकारांक नितळ केलें मेल्ल्यांक जिवंत केलें देवसाराक लागलेल्यांक धांवडयलें सुडका दिली सगळें केलें पूण तवळ तवळ तो मागणें करीत आसुल्लो तवळ मागणें करीत आसुल्लो तो दोंगरार सोडून वेतालो मागणें करच्याक एकांत जाग्यार वेतालो मागणें करच्याक मागण्या मुखांतर देवाचो पूत तरी देवाची कृपा कित्याक मनिशा कूड म्हणली अस्कत काय तें आसली मनशाची कूड म्हणली अस्कत काय ताणें वेंगल्ली ती अस्कताय ताची थंय आसली देखून ताका तवळ तवळ ट्रायल्स आनी टेम्पटेशन्स येताले तवळ नाडण्यो ताळण्यो बऱ्यो येताल्यो ताका आनी हाचे तांदूळ जैत उरूंक आसलें देखून देवाची कृपा भोव गरजेची आसली देखून तो महिमे बरी जातालो मागण्या वेळार आनी तो निरंतरी मागतालो देखून आमी कळनासतना मागत जाय आमी कळनासतना सकाळीची मागणी दनपाराची मागणी सांजेची मागणी मात्र न्ही सगळे आमच्या जिवितांत सगळे आमचे दिसपट्ट्या त्या घडयेन देवाचें उतर आमच्या तोंडांत येसय देवाचें हजरपण आमचें तें आसूं जाय मागण्या रुपी आमी तांचें संभाशण करून आसूं जाय तवळां वयता दोशी मनीस जाता आमी थोडे फावटी मागणें म्हणटा सकाळींचें मागणें म्हणटा हांव ल्हान आसतना म्हजी आख्खी मागणें शिकयताली सकाळींची भेटोवणी 5 वरां उठून न्हिदेंतले पिकल्ले आमी सकाळीं उठून मागणें म्हणटाना अर्द्यार न्हिदताले हांव परतून उठयताली थोडे फावटी मांड्याक कूट घालताली पूण आमी मागणें म्हणटाले हांव पूण त्या मागण्यांत देव नातुल्लो कित्याक म्हळ्यार मागणें म्हणूंक आसा म्हणून जाल्यार आख्खी मांड्याक कूट करताली उठयताली जोर करताली मारताली म्हणल्यार बियान मागणें म्हणटालें हांव पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसले बियांच्या मागण्याची गरज आमकां ना बियेच्या मागण्याची गरज आमकां ना आमी मोगाच्या मागण्याची सुमेचेर दवरल्या बावर्ताच्या मागण्याची गरज आसा देखून कोणीय पळयता कोणी सांगता कोणी जोर करता देखून आमी साव घेता
कोणी आमकां सांगता देखून हांव रेतेर करता, कोणी आमकां सांगता देखून हांव कुमसार जाता, कोणी आमकां जोर करता देखून हांव मागणें करता, आंबोरी करता, तेंच करता ना. तसलें मागणें कितें देवा पावना. तूं मागताय तर खऱ्या काळसान माग, खऱ्या मोगान माग देवा लागीं, संबंधान माग. कशें तुज्या इश्टीण लागीं इश्टा लागीं तूं उलोवंक आशें ताई, तशेंच तूं देवा लागीं उलोवंक आशें, सोम्या लागीं उलोवंक आशें, आनी खंडीत तें मागणें वर्तें जातलें. तिसऱ्यान तो म्हणटा सर्व गडितांनी देवाक तुमी अर्गां दिया. सर्व गडितांनी देवाक तुमी अर्गां दिया. आमी अर्गां दिवंक जाय. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी अर्गां दिवच्यान फाटीं, थँक्स म्हणच्यान फाटीं, आमकां तें जाय हें जाय म्हणटा आमी. नव्यानाच्या वेळार ते सवांची लिस्ट मस्त आसता, पण अर्गांची लिस्ट भोवणी आसता. कित्याक म्हळ्यार आमकां कितें बरें मेळ्ळें बरेंपण थोडे फावटी उडासा उरना. आमी निरंतर अर्गां दिवंक जाय. तूं आतां स्वास काडताय जाल्यार तुज्या कडेन हे देवाचें उतर आयकताय जाल्यार माध्यम मुखांत्र देवान दिल्लें वर्तें देणें म्हूण चिंत. जर तर तुजो स्वास वयर सकयल वचनातलो जाल्यार ह्या वखदार टी व्ही मुखार, मोबायला मुखार, कंप्युटरा मुखार बसून हें देवाचें उतर आयकूंक तुका साध्य जातें ना. देखून तुवें देवाक अर्गां दिवंक जाय. हांवें खर्चे हर एक मेट देवाच्या आदाराचें, हांवें जेवचें हर एक उंडी देवाच्या कृपेची, हांवें चलचें हर एक, हांवें करचें हर एक काम देवाच्या आशिर्वादाचें. देखून आजच्या भागार हांव कितेंच करूं शकना म्हणलें सत हांवें जाणा जाय. आनी मेटांनी, मिनटांनी, सेकुंडांनी आमी देवाक अर्गां दिवचें काम निरंतर करूंक जाय. तवळ आमी आनीकी बलिश्ट जातल्या, आनीकी कृपेन भरतल्या, आनी आनीकी सर आशिर्वादाचीं जातल्या. तशेंच क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेले आमी देवाक कितलेंच करूंक जाय. देखून आमी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेले, आमी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेले, आमी कोणाच्या दुसऱ्याच्या एकवटांत आसलेले न्ही, आमी देवसराच्या एकवटांत आसलेले न्ही, सैतानाच्या वा सर्पाच्या आनी कोणाच्या एकवटांत आसलेले वा बालदेवाच्या एकवटांत आसलेले मनीस न्ही. आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेले मनीस, सोम्या जेजूच्या एकवटांत आसलेले मनीस आमी. देखून आमी खुशाली जावंक जाय, आमी मागण्याचे मनीस जावंक जाय, सर्व गडीत आनी देवाक अर्गां दिवचे मनीस आमी जावंक जाय. देवा सवें एकवटान, सोम्या सवें एकवटान आसलेले त्या दाखवालीच्या फांट्या बरी आमी आसूंक जाय. तवळ आमी तेस्ट फळ दिवंक शकतल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो. देखून सांत पावलो मुंदारसून म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडकळ घाली नाकात. पळया, पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडकळ घाली नाकात. पवित्र आत्म्याची वाट जावन आसा सोम्याची महिमा परगट करची, सोम्याचें राज्य ह्या संवसारांत स्थापीत करचें. तें तुमी अडकळ घालूंक नजो. तुमच्या स्वार्था वरवीं, तुमच्या मोसरा वरवीं, तुमच्या रागा वरवीं, तुमच्या द्वेशा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या वाटेक अडकळ घालूंक नजो. एक फावटी हांवें मिसाच्या बलिदाना भेटयतना एक स्त्रीक पळोवन आसलो. ती स्त्री मिसाच्या सुरवेत तावन अखेर पर्यंत तिणें आल्तारीक एक दिश्ट समेत घालूंक ना. म्हाका ती फाटीन तावन सायडीन बसलेल्या एका स्त्रीक पळोवन आसली. ती स्त्री सायडीन आसलेल्या एका स्त्रीक पळोवन आसली. म्हाका जाप जालें. सगळें मिसां पळोवन आलो तिका चुकवनी तिणें आल्तारीचेर सोम्याक दिश्ट घालूंक ना. मिसां गायल्या. मागीर हांवें फायंड आवट केलें आनी तवळ म्हाका कळ्ळें की थंय बसुल्ली ती स्त्री तिजी दुस्मान. थंय बसुल्ली तिची स्त्री ती दुस्मान. देखून तिच्या दुस्मानीकच ती पळोवन आसा. ती कितें करता, ती कशी उठता, कशें मागणें करता, कशें दिमी घालता. पळया, तिका सोम्याचें पडोवन वचोंक ना. दुस्मान काय मात्र राग मोसर हग जिद्द दवरन मिसाचें बलिदान भेटयलें कितें फायदो? व्यर्थ सगळें व्यर्थ. हे मतीन दवरूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा कितेंय बलिदान भेटोवंक येताय, सॅक्रिफायस करूंक येताय, त्याग करूंक येताय, बलिदान भेटोवंक येताय. तुजे काणीक जर तर तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं तुका राग आसा, मोसर आसा, द्वेश आसा बघता जाल्यार ती काणी तेंच सोड. वच फाटीं वच, पुरसोतेन वच. तुज्या भावा लागीं भयणी लागीं राजी जा. तक्षण राजी जायचें म्हणना. वच, राजी जाल्या उपरांत ये आनी तुजें मिसाचें बलिदान भेटय. तवळ हांव संतुश्ट, तुवें संतुश्ट. ना जाल्यार कितें फायदो? बेश्टेंच गांठ मारले बरी जाता, कांयच ना. आवाज मात्र, भितर कांय सार आसना. हे मतीन दवरूंक जाय. तिसरें, प्रवादीक उतरांची बेपारवा करिनाकात. प्रवादीक उतरां देवाच्या उतरांत तावन येतात ती आयकया. ताची बेपारवा करिनाकात. तुमची फातकी जिणी सांडा, बरी जिणी जिया. जर तर निनिवेच्या लोकांनी जोना प्रवादीची उतरांची बेपारवा केल्ली जाल्यार, निनिवेच्या लोकांनी जोना प्रवादीची उतरांची बेपारवा केल्ली जाल्यार सगळो लोक नासातो. जर तर दावीदान ताणें सूख केल्ल्या वेळार
नातान प्रवाद्याच्या उतरांची बेपरवा केल्ली जाल्यार तो नासा तो सावला बरी सोय नासा तो पण ताणें बेपरवा करूंक ना पश्चात्तापावलो गोणी वस्तू नेसलो माथ्या गोबर घालो आनी उपास मागणें करून ताणें जिविताचें परिवर्तन केलें निनिवेच्या लोकांनी जानवारी सयत लोकांनी भुरग्यांनी युवा जाणांनी वडिलांनी प्रायवंतांनी सगळ्यांनी माथ्यार गोबर घालो गोणी वस्तू न्हेसली आनी आपल्या जिविताची तांणी सुरसुरे भोगले जिनी परिवर्तन केली आनी निनिवेचो लोक जिवंक शकलो म्हज्या मागाच्या भावानो भयणीनो देखून प्रवादी कुत्र्यांची बेपरवा करी नाकात प्रवादी कुत्र्यांची बेपरवा करची सारकी न्ही कित्याक त्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर प्रवाद्याचें न्ही त्या प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरता उतर देवाचें उतर देखून हांगासर इसाया प्रवादी एझेकिएल प्रवादी हांगासर जेरेमिया प्रवादी आमोस प्रवादी जोना प्रवादी इत्यादी जायते प्रवादी आसात आनी तांणी परगटलेलें उतर तांचे बोल्सांतलें न्ही तांणी परगट केल्लें उतर देवाचें उतर तें तीक्ष्ण दोन दरीच्या तलवारी बरी तें सवर्ण बेडूंक शकता देखून त्या उतरांची बेपरवा तुमी बिलकुल करची न्ही ती देवाची उतरां तुमच्या काळजांत जगोवन दवरा सारांनी हाड मेकळें करूंक शकता तसलें देवाचें उतर तें ताची बेपरवा आमी बिलकुल करूंक न्हू सो जर तर त्या उतरांची बेपरवा आमी करता जाल्यार देवाच्या उतराची देवाची बेपरवा आमी करता देवाक आमी डोंट केअर करता आनी खंडीत आमी नासमाधानी जाता आमी संकश्टांत सांपडता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा तुजे थंय बरे थोडेशे गूण आसात कुमो करचें माया मोगान उलोवचें कुशाली करचें मागणें करचें प्रवादी उतरांक गेण्णें दिवचें मान दिवचें देवाचें उतर वाचचें मागणें करचें हेरां थंय बऱ्यान उलोवचें सेवा करची कुमो करची बऱ्या उतरांनी उत्तेजन दिवचें पाठिंबो दिवचें तुजें तें आसलें हेरांक वांटून दिवचें एका सहकार दिवचो पाठिंबो दिवचो असले जायते बरेशे गूण तुजे थंय आसात हर एकल्या थंय ह्या वखतें देवाचें उतर आयकतात त्या हर एकल्या थंय आसात जायते बरे गूण आसात बरेशे गूण आसात ते तुमी सांबाळून धरा ते तुमी होगडय नाकात थोड्यांक दुबळीं आसतना ते शिगूण आसले कांय इल्ले पयशे जाले म्हणटाना ते शिगूण पुरा गेले तांकां इल्ली ग्रेस्त आयली म्हणटाना ओडवीक आयली ओडपण आयलें अहंकार आयलें गर्व आयलें पयलें तो तसो नातुल्लो पयलो तो सादो आसुल्लो तो सगळ्या लागीं उलयतालो सगळ्या लागीं बोरसतालो सगळ्या लागीं मायपासान आसुल्लो उक्तो आसुल्लो आदारी कुरपेसो आसुल्लो आतां इल्लें खास जालें आतां इल्लें दुडू जाला आनी आतां तो व्हड मनीस जाला तो दुबळ्यांचें गेण्णें करिना तूं कोणाक सांगता बरसो ना मिक्सअप जायना तो ताच्याच संवसारांत आसा ताचे लेवलाक आसले मात्र ताचे इश्ट जावन गेल्यात आनी ताणें बरें आसलें सांबाळून धरूंक ना म्हज्या मोगाच्या बाबणी सुकून पडलो तो सुकून बसलो बरें आसलें होगडायलें आनी नाका जालें रुता केलें नासाच्या वाटे कुशीन सोमकलो तसलें जिवीत आमचें जावंक नसो आमचे थंय जायते बरे गूण आसात बरेशे गूण आसात ते आमी सांबाळून धरया ते सांबाळून आमी धरया खंयच्याय तराचें वायट जावं तें पयस करया आमचे थंय आसलें वायट थोडे बट वायट आसा आमचे थंय भयंकर राग आसा भयंकर मोसोर आसा जिद्द आसा हट्ट आसा हग्यां आसा दुस्मानकाय आसा वायट सवयो आसात त्यो पयस करया आमकां गडीत आसा कुमसाराक येता हांव जायतीं पातकां सांगता हांव आनी मुखार तें पातक करिना म्हूण माप मागता हांव परतून तेंत पातक करता हांव देवाक फटयता हांव मनशाक फटयता हांव ह्या जागा फटयता हांव देवाच्या उतरां पडयता हांव संस्काराच्या कुरपेची आमी केळकुळां करता हांव देवाच्या पवित्र आत्म्याक फटयता हांव संस्कार म्हळ्यार कितें संस्कार म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या कुरपेची जर संस्कार म्हळ्यार पवित्र आत्मा जर तर आमी संस्कारांत फुटी मारता संस्कारा मुखांतर आमी मोस करता तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक फटयता पवित्र आत्म्याक मोस करता देखून पवित्र आत्म्याच्या वाटेर आमी अडकळ जाता तसले व्यक्ती आमी जावंक नजो म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो देखून खंयच्याय तराचें वायट जावं तें आसा तर तें पयस करा तुमचें तें आसलें बरेंपण तें सांबाळून धरा आनी संतुश्ट मनीस तुमी जाया तवळ देव तुजे सवय आसतलो तूं कुरपेन भरतलोय आनी बरी निश्कळंक भाग्यवंत तूं जातली समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुमी सगळेच
तुमचो प्राण, तुमचो श्वास, तुमचो आत्मो आनी तुमची कूड निर्दोशी सांबाळलेली आसूं, निष्कळंक आसलेली आसूं, पवित्र आसलेली आसूं, भाग्यवंत आसलेली आसूं, तवळ तूं कुरपेचो मनीस जातलोय. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां क्रिस्तांव जावंक, तो सदांच तुमचें तें विस्वासी आसा. तुमी ताचे तें विस्वासी रावा. आमेन. आमी उबी रावया. तरी एका देवा तें आसुलो आमचो बाबार तूं सारया. सगळीं सांगाता म्हणया. सतमंता देवाक, सर्वद्वेदारा बापाक, सर्ग आनी प्रितुमेच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या पुताक आमच्या सुम्या, जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो, अवंकार मर्येतां जल्मलो, 5 विलागाताने कसोसले, ताका कुर्सा सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेविलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्वद्वेदा देवापाच्या उजव्या बसला, थंय तो हांचे आनी मेल्ल्यान दिमर्स बिगरो येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कतोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें बक्षणें, कुडीचें जिवानपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी उसारलेले आसा बाबार्थान तीन रातीचेर विस्वास पातयणी बाबार्थ दवरून आमची मागणी आतां आमी उबारया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेली, पापसेबान, सर्व बिस्पांनी, याजकांनी आनी धार्मिकांनी तांची मिसांव आनी जबाबदारी कितें म्हणलें सारकें समजून सोम्यान तांच्या हातीन दिल्लें मिसांव समर्पीत मनोभावान जारी करूंक तांकां तुजी मजत लाभय म्हण आमी मागता. तुमची जबाब बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांची सेवा करची जबाबदारी आपल्या ताब्यान घेतली आसता ती तांची जबाबदारी बरे रितीन करूंक आनी सेवेच्या स्पिरिताचें व्यक्तित्व रुपीत करूंक तूं तांची मत उजवाडाय म्हण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या सर्व युवा जणांनी आनी भुरग्यांनी खोटेपणाची वाट सांडून खोटेपणाक पाट करून वायट पयस करून बरेपणाची वाट धरून सोमकूंक तांकां प्रेरीत कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या येवक्रिस्ताच्या मेजा बावारी आसलेल्या मोसमेस्तांक जेजूच्या उतरांनी आनी कृत्यांनी परगट करचें काम हर एकल्याचें म्हूण समजून क्रिस्ताच्या जल्माक होवती तयारी करूंक आनी बरें आसा तें सांबाळून दवरूंक वायट आसा तें पयस करूंक तुज्या बेसांवांनी आमकां बर म्हण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. परगांवांत आसात त्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागता तांकांय तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर. परगांवई कशें तेजी येताना तांच्या सर समस्यांक परिहार लाभय. सर वायटांतले विघ्नांतल्या अनवरांतले पिडेशिडेंतले तांकां निवार म्हण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. विविध पिडे निमती कश्टांक नश्टां वळख जाल्ल्या सर भावा भयणीचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां घाल. तुजी खुशी वयत तांची सगळी पिडा गूण कर, संकश्ट परिहार कर, कश्टां अनवरांतलें ताणींच बेगीन सुडका सुडवण जोडीचें कर म्हण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. एक घडी बोरदोळे तांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला नसो उडास काडया तांचे बसोत आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी तूं देईन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसतना जेजूच्या जल्माच्या परबेक वर्त्या माफान आमी लागशिल्ल्यान तयार करून आसा. आमी समाधानी जायचें, आमी कुशल बरी जायचें, निरंतरी मागण्या रुपांतर ते निरंतरी अर्घ स्तुती मुखांतर तुका वाखणच्याक, तुजी मजत जोडच्याक, तुजी कृपा जोडच्याक आमकां फोव कर. अशें आमी यथेश्ट फळ दिवचें, उरचें तसलें फळ दिवचें मनीस आमी जावंक तुजी कृपा आनी सकत लाभय म्हण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा बापा सर्गीच्या घेऊन घेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या दे आमकां बदल उंड्या वायना दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका.
आमकां म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवापा मानता तसलें जावं म्हण मागात तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या आख्या पयशेच्या आदाबा सरस्पोर म्हणून भूमगाळ बापा आमच्या देवा सगळ्या काळजां तुजे भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता तुजे अगणित पदवेन सोडोवणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवाक सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वाळवे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेत ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणी तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं देर धरून आमी आतां आशेतां तें तुवें बासयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां विस्वासान देवदूतांनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 dălbărosul servesc potul. Sărgănii sunt sărbăla tuja वैभवा सर्गितु काज सर्गितु काज सर्गितु काज सर्गितु काज सर्वेस्पुराचे नावी येता ताकाचे सर्गितु काज सर्गितु काज सर्गितु काज सर्गितु काज पगड भावानो भयणीनो पवित्र घडी आतां आमी संभ्रामतो सगळे आमचे जिवीत समयाच्या पांया तळा समर्पिया आमी खुशाली जावं आमी मागण्याचे जावं देवाक निरंतरी विश्वासी आसलेले जावंक कृपा सकत मागून घेवया बापा क्रूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पदकाचें बॉक्साणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतासो गुटू परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता
सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सेबा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवो सोदूर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी. तांकां तुजी इश्टगतींत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगती दिसो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत उतात देवानी सर्व कडेन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या चुकांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदा बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमचे सुडुंदराची आजनामतीन दवरना. आमी समाधानी मनीस हांव बरें आसलेले सांबाळदरचे मनीस आमी जावच्याक देवा स्वादार आनी कृपा मागून सुमेर शिकलेले मागणे सांगाता मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडिशिडेंतली आमकां निवार. देखून जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माये मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. निवार सदां तुज्या आज्ञा पडून म्हाका आदार दी आनी तुजो एकलो सोडून दीस म्हाका पळया ही सवन आसा जिवंत देवाची शिडी. आमी समेस्तच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. स्थानीक जावन ह्या सुम्याची वाट तयार केल्ली. उजवाड आनी स्थानीक जावन ह्या उजवाडाक साक्ष जाल्ली. आमी समेस्तांनी भगिनपणाचे जिवीत जय बरें आसलेले सांबाळदरी जय वायट आसलेले कान उडय जय म्हणून उलो दितात. हे शेळीचे जेवणाका पयलेले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फावो ना पूण तुजे कसुतान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन. मंगळ भावनो भयणीनो क्रिस्त प्रसादाचो वेळ वो सुम्या जेजूकू तुजी मांस आनी रगत उंड्या आनी वायना रुपी सेवंक आमकां साथ दिना. मगर आत्मीक रुपार सेवचे प्रयत्न आमी करया. पत्रेग सुकुमगार सेवया. तुवें आमच्या काळजांत तुवें आमच्या मनांत तुवें आमच्या जिवितांत तुवें आमच्या कुडींत तुवें आमच्या मनांत तुवें आमच्या संगी राव सोम्या. म्हणून आमी मागया सोम्याक आमचो कर्ण घेवया. आमी सोम्याचीं जावया. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेक मोगा सोम्या जेजुराया. ये तूं म्हज्या काळजांत धनिया. दादोस तूं कर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या.
सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिष्ट प्रीत मोगाच्या रावतून काळजान प्रार्थूया. कनवळे आमच्या बोमगाळ बापा, या तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मगळ भावनो भयणीनो, बोवा पुरब्याच्या रितींत ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जाल्ल्या तुमकां हांव समेस्तांक अभिनंदन पडयता, देवाचे आशिर्वाद मागता. ह्या मिसाच्या संदर्भार बोवा पुरब्याचें गायन केल्ल्या भाव मॅक्सी तुजो मनपूर्वक उपकार भोवडटा. असो वसयल्ल्या भाव विल्पीचो उपकार भोवडटा. सगळ्या मिसाची मंडवड केल्ल्या भाव जॉयसनाचो उपकार भोवडटा. तशेंच हें मिसाचें बलिदान इगर्जे वचूंक मिसाक वचूंक बलिदानान घेवंक जायना तसल्या तुमा समेस्तां खातीर गरज मध्या मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक वत्त रितीन मिनत काडन कुमक करतात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल तांच्या समेस्त सन्यांचो मनेस्त विनोद गंगोडली आनी विनाश गंगोडली आनी सगळ्या कुटुंबाच्या सन्यांचो उपकार भोवडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. मगच्या भावना भयणीनो, फेस्त क्रिसमस फेस्त लागीं येते आसा. ह्या संदर्भार आत्मीक तयाराई चड आनी चड मापान करूंक तुमकां हांव आपोवणें दिता. तुमच्या खातीर आमी सदांच मागता. आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवंक दिंबी घालया आनी तकली बागोवया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या देव तर वेगी या भुंयतळा सालवार करच्या मनशा कुळा नासांव केदी सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक दुनिया अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या मोगाळ पुता सोवे हांव मोरे आशिर्वाद आमकां. सांजुतात देवा बगेन कृष्णाचे गुरुवेनीवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्परणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी